केशीच्या हॉलिडे इन रिसॉर्टाचे घाणयारे उदक थेट दर्यांत सोडटात असो आरोप थळाव्यांनी केला। या प्रकारा खातीर दर्यांत प्रदूषण वाडपाची शक्यताय आसा। तशेंच पर्यटक आनी थळावे नुस्तेमारांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाचो भंय उक्तायला। ह्या विशीं पंचायतीत कागाळ करतलो असो निर्णय थळाव्या पंचान घेतला। तशेंच सरपंचान संबंधित रिसॉर्टाक नोटीस धाडून घाणयारे उदक सोडपा विशीं स्पश्टीकरण मागतलो अशेंय पंचान सांगलें। Issue after issue. Most of them are bad issues going on in Kabul. And in five-star hotel, एक laws. Being a five-star, they should be a model to show the tourism and to show the locals how we operate. आज यांकी दिसोल काय that the sea is a septic tank. आज अशें जालां फाटीं थिंगाय तशें जालां हिंगा ग्रेट चिगीज म्हूण थिंगाय तशें जालां। आता ही सिवेज टँक कंट्रोल अरे नुस्तें तुम ट्युरिस्टांक दिताय मरे आनी हो आमी एक बॅड एग्जाम्पल दाखयता हांकां। सो म्हाका तो हॅरिसान सांगिल्ले त्या भाशेन इमिजिएटली हें बंद जावपाक जाय। हो नाल्ला तो पयलीं बंद जावपाक जाय। दॅट हॅज टू बी क्लोज। आज आमगे एक्टिविस्ट बाळे एनवायरमेंटा लागून मन काबार जाले। काली फादर बॉलमॅक्स एक एनवायरमेंटलिस्ट मोत्रीच लोक हाजरान येता। हांव मागोता लोकां कडेन गांवच्या लोकां कडेन आम जिता आसतना ये दाखोयाय तुमगे लाभ फॉर दिस गोवा गोंयकारपण म्हणटा तें कितें दाखोयाय। मोत्री येवन कसलो फायद ना। दॅट वील बी टू लेट। सो हांव मागोता हांव गांवच्या लोकांक मागोता बिफोर इट इज टू लेट भायर सराय। तुमगे गांव तुमगे वाडो तुम सांबाळूंक जाय दुसऱ्यान न्हू। आनी मागीर आम थोडे जाण भायर सर जाल्यार आमची उलयताय हांकां कोण गेलो आम कोण गेलो न्हू। आमकां मोग आहा ह्या जमनीचो आमकां मोग आहा एनवायरमेंटाचो। सो मागोता ऑथॉरिटीजा लागीं प्लीज आमचे हॅरिसान आमकां उतर दिलां दे वील द पंचायत वील टेक एक्शन म्हूण इमिजिएट स्टॉप वर्क नोटीस धाडपा जाय सिवीचे तांकां आनी थिंग भितर कारभार करपा जाय। आनी हेसोले हो बॅड एग्जाम्पल आज आख्या गोंयभर वयतलो आख्या संवसारा वयतलो। दीस शूड बी स्टॉप्ड इमिजिएटली। आनी आमकां हे सावथ जे एक ब्युटिफूल प्लेस आहा काबोलीन ते नॉर्था भाशेन जावपा नाका। आम्ही आता आउटसाइड हॉलिडे इन आहे आणि हॉलिडे इनाचे हो दुसरो इलिगल रोड आहा ते रस्त्याचे आमी आणि हिंगा सायडीन एक तेंगे बीच आहा ती बीच एक्सटेंड टू द सी आणि ते हितून तेमी टोटल हॉलिडे इना टोटल स्वेज डिस्चार्ज केल्या आणि ये दिस मे बी अ पेरेनल एवरी रेनी सीजन टोटली त्या डिस्चार्जिंग ते आता डिस्चार्ज केल्या थोडा आणि वास मारता आणि इतले हें केला। दिस इज अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ऑफ दिस एरिया। सो हेणे हॉलिडे इन दे हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन और दे हैव टू क्लोज डाउन एंड गो होम बिकॉज दिस टाइप ऑफ sewage they cannot discharge. This is a raw sewage discharge in the sea. कोण परमिशन दिली तांकां sewage discharge करपाक? याकेंद्र रातच्या टायमार सोडटा रातचे गॅस्टान कोण येता तेंका दिसतलें न्हू रातचे सोडला आज आनी आतां लेटेस्ट म्हळ्यार रात सोडली मी रात सोडला आनी आतां कोण दिसले आनी दे हॅव जस्ट पॉयंटेड आउट टू अस आनी आमी ताका लागून आमी येयले आनी तुमकां आपयला। सो दीस इज अ कंप्लीट डिस्ट्रक्टीव एक्ट ऑफ हॉलिडे इन हॉटेल हॉलिडे इन। Unless holiday inn immediate action gain then holiday inn may have to close down the hotel and go home.